सदांचे भाशेन आज BSc मिटींग जाली आनी 3 दिसांचो जो हे सरकारान आज असेंब्ली सेशन मांडून घायला. सो ते वी ट्राय टू पुट आवर फूट डावन की हे 3 दिसां जे तेमी स्केड्यूल मांडला ते स्केड्युला प्रमाण जे इश्यूज आहाय ते इश्यूजाचेर टायम कित करून मेळटलो. तुम्ही सप्लिमेंटरी बजेट घातले, सप्लिमेंटरी डिमांड्स घालून ते पास करतले, पूण 39A गेले ते पाट उलोवपा दिवना. बिल जाल्ली हे पाट बिल्स नाही. सो सगळ्यांनी एकठांय जावन मागलें की वेनिसडे जाता जाल्यार अलॉट करचो बिला लागून. तेंय जायना म्हणून हें केलें. फायनली आमी एकठांय जावन सगळ्यांनी विजयान एक 3 पॉयंट मांडले. अनएम्प्लॉयमेंट आहा म्हणून, तितून लँड इश्यूज घातले. आमी मागीर एक तासो एक नोट मारून इनवर्ट केलो की 39A स्पेसिफीक आमकां टायम दिवचो आनी तें आज बिजनस एडवायजरी कमिटी मिटिंगेचेर तुवें एश्युरन्स दिवची. सो द स्पीकर हॅज कन्फर्म्ड दॅट ही एक्नॉलेजीज आवर रिक्वेस्ट. आमगे रिक्वेस्ट तो एक्नॉलेज करता आनी तेणें म्हळें की तुमगेले हो जो टायम मागला तेजेर तुमी हो तुमगेलो रिक्वेस्ट फ्लोरार घालाय आनी आपूण तुमकां हो टायम दितलो. हें तेणें आज एश्युरन्स दिलां. सो आज गोंयकारांक एक कळपा बरें की आमी इतली पासून सांगलें तांकां की तुमी जरी तरी एसेंब्लींत आमकां उलोवपाक टायम मात दिवपा हें करताय जाल्यार आमी अशें करून प्रेसान भायल्यान उलयन वॉट इज द हें प्रेसान बी कोणाय जनरल पब्लीक कॅन स्पीक. लायटी इश्यू आहा, म्हादया इश्यू सगळे इसरोन गेले. जुना म्हयन्यान पाट पावस ना, फेब्रुवारी म्हयन्या इलेक्शन जाता जाल्यार इलेक्शन टायमार उदक जावपाना आमकां डिस्ट्रिब्युशन. PWD वॉटर डिपार्टमेंट वोंट एबल टू डिस्ट्रिब्यूट वॉटर. उदक आसपाना त्या टायमार. हेजेर डिस्कशन जावपा जाय. इलेक्ट्रिसिटी डिस्कशन जावपा जाय. E20 तुमी चोयलें जाल्यार E20 लागून आतां सगल्यो हांव कितले जाण मेकॅनिकाको उलयलां ते म्हणटा कार्बोरेटरा प्रॉब्लम. सो E20 लागून इश्यू आहा. सो ऑल दीज टॉपिक जो तूं उलयतलो हांवें 5,500 हांवें लेटर्स ऑब्जेक्शन्स हांवें सायन मारलेल्यो ऑब्जेक्शनां मुगे कोणशी 5,500 एगेन्स्ट NDA म्हणून कायदो हाडलो खंयसर. आतां तसोच आहा. सो हें सगळें डिस्कशन करतो जाल्यार इज द टायम इनफ. 5,000 जर तर लेटर हांव एकलोच आमदार जरी तरी मुखार घालता, इलेक्ट्रिसिटी बील जरी तर मुखार घालता, हेजेर उलोवपाक टायम जाय न्ही. आनी हो टायम ह्या 3 दिसांनी इज नॉट इनफ एट ऑल. सो आय थिंक वी हॅव टोटली ट्राय टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर. वी ट्राय टू कंडेम ऑल वॉट इज हॅपनिंग इनसायड. फायनली देर वॉज अ लिटल बीट ऑफ अ रिलीफ की 39A आमगे जो डिमांड आहा की टायम दिवचो म्हूण थिंग घालचो. एसेंब्ली जे दिसा कॉमेस जाता थिंग घालचो आनी तो टायम तो अलॉट करून दिवचो म्हूण स्पिकरान सांगला. बट टोटल फेलियर ऑफ दीस गव्हर्नन्स. लोकां कडेन एकूच मुगे रिक्वेस्ट की तुमी हे पाटी टायम काडून एसेंब्लीक चोयात, तुमी येयात, तुमी रावात, येयात. कम हियर एट द एसेंब्ली सेशन. मेक टायम फॉर गोवा. प्ले कार्ड्स करा, या. कोण कोणा हुंय धाडवपा ना. मॅक्सिमम ते तुमकां घोडे हाडायत भायर, ते हाडावन थिंग प्रोटेस्ट तुमी बरे भाशेन बसून रावा. जात ते भाशेन आपल्यागे मोबायलाचेर चोवा आनी वॉयस युअर तुमगे जो आवाज आहा तो वॉयस आउट करा. 33 जाण आहा ते 33 जाण जे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक आहा तुमगेले लायटी बिलांचेर हे 33 जाण भितर उलोवपा ना. 33 दोग जाण आउट जाले. कोण ते 31 आसा. पिड्यार म्हणजे रवी नाईक आनी जेनिफर वय सॉरी 31. सो 31 पूण 33 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहा ना रे. 33 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहा. मुगे म्हणप कितें 33 कॉन्स्टिट्युएन्सीज जावं कोण पिड्ड्यार जाले ते कॉन्स्टिट्युएन्सी पासत देखून कोण उलोवपी ना. त्या लोकांन भायर येवन आपल्यागे मुद्दो मांडपाचो. सो दॅट इज द होल सिरियसनेस. कोण उलयतलो? जेनिफरा गेले बाय रवी नाईक गेले तेंगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी वचता जाल्यार कोण उलयतलो? तेंगे लायटी बिलां लागून कोण उलयतलो? तेंगे NDA जाल्यार कोण उलयतलो? तेंगे सेटलमेंट जरी तरी शेतां आहाय ती सेटलमेंट केले कोण उलयतलो? सो ऑल दीज आय थिंक पीपल नीड टू कम आउट. माय ओनली रिक्वेस्ट इज की लोकांन भायर येयचे आनी म्हाका ह्या मुखार वचचें.